बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाल भयणी भावांनो, आयचे ए दोबाजीक पुर्वेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. आंकवार मारेच्या वाखाणणेच्या गोंयानांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां. आमचे राव हो ह्या वर्साचो गौलीक विशय. आयच्या दोबाज्याच्या दुपेट समारंभाक आयचो विशय बरो बसता. पयले सुवातेर आयज भाग्यवंत आंकवार मरेच्या सोर्गार वोडण्यांची दोबाजीक परब समारंभता. देव तिका कुडी आत्म्या सयत सोर्गार वतना तिणें दुबावावीन ह्या उतरां म्हणलीं आसतलीं. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं. फाटल्यान नोदर मारून पळयल्यार व्हडे कुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून. तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आयज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागताव. तशेंच आयज आमच्या धर्म प्रांतांत दामांच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटाव आनी थंयचे पवित्र सोबे खातीर मागताव आनी त्या मिसावांक उदारपणांत आमचो दुडवांचो आदार दिताव. हें सगळें मनान धरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमालांनी समोरुमया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज एक व्हड परब आमी समारंभता ती म्हळ्यार आंकवार मारेच्या सोर्गा वरणाची परब. आनी ही आमकां आनिकूच दुपेट कुशालकाय फावो करता, कारण आयज आमी आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समारंभता. पूण जायते पावटी घोडेक भाव भयणो आमी स्वतंत्र म्हूण आमी आमकां जाय तें घोडेक करूंक येवजिला. आमकां जाय ते भाशेन आमी वागल्यात. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करून ही प्राचिताचे रितीन वांटो घेवया. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर तुजेर आशिर्वाद पडूं. सोमिया आंकवार मारयेन संतोशाच्या मुस्तोकार मांडयले देखून ती सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर सदोय जाली. पातकांचेर आड झुजूंक हांवें कसलो प्रयत्न करूंक ना. देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत. क्रिस्ता तुवें आमकां सैतानाच्या आनी सगळ्या चुपकेंतले स्वतंत्र केली. पूण जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक आमचे गुलाम केल्यांत. पदवेदाराक तो सोदरे वयले शेवटयता. सोम्या आयज आमी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार पाळटना म्हज्या जिवितान नीत आनी शांती सांबाळूंक आनी ताजे गवाय जावंक हांव चुकल्या.
शांतीच्या इष्टा संसारी सोमेस पोळावेला सोनीच्या राया सोपुतेला देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार होता आम्ही तुका देवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या ऐक्या स्मृता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची प्रार्थूया. स्वर्ग राष्ट्राच्या दोन्ही आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मरे कुडियोतन्या सोच सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुजी जाणवायची आनी मोगाची वडकुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळसान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची समेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटून आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडून आमी स्वर्गात सुखे जिविताची बोरती भोगूंक पावो. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताची येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. च्युतीताच्या पुस्तका वेलें वाचप. हुसेन च्युतीताक म्हणलें, म्हजे धुवे संवसारांतले सोगले अस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सोर्ग आनी प्रितूम रोचल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाचे मुखेल्याचे मुस्तक कापूंक ताणेच नीट वाटेन तुका चलयलाय. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो कधीच उबोन वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास आसतलो. देव ताका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाव आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमच्या राष्ट्रांक चेपोन माती खावूंक पावल्या तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें घडटना तुवें वाटायली.
तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावून म्हणुया. हे पुरी. सर्वेस्परा सोबें मुरगोटा कालीस मोजें. जबाब. पोतून गावूया. सर्वेस्परा सोबें मुरगोटा कालीस मोजें. म्हज्या देवा सोबें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. बोलिस्टाचें धूम मोडलें, पूण अस्कोताचें बोट वाडलें. पोटबोट जेवतात तीं दिसोडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटात तीं आनी वावराक वचनात. वांसरी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडांत देंवयता आनी तुयसोल्ली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलाय धाडटा आनी गिरेस्काय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. गोरिबांक तो धुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें ताका बसयता, मानाचें आसवण ताका मेलून दिता. जबाब. भागयोन पावलोन गालासियेकारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सोमोर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोताय तसो तुज्याय पेल्याचो कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पालूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया
गायन गाऊया B10 527 चौथो श्लोक B10 पेज 27. Sorvespora Zui, Zui, Sorvespora Zui, Sorvespora Zui, Zui, Sorvespora Zui, Surgani Sozar, Ekti Sotole, Undeva Uto, Sasna Utole, Sorvespora Zui, Zui, Sorvespora Zui, Sorvespora Zui, Zui, Sorvespora Zui. Sorvespor तुमचे सोवे आसो, Tumce soveasu, लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuca sovia. मारियन म्हणले, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पराक वाकणटा, देवा म्हज्या तारुका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हान चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घातली, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर्व बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेक ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गर्व धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निदेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakarni tuca Christa. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज 4 वस्तूचो आमी समरोम उगडास आमी करता. पयली म्हणल्यार आमच्या आंकवार मारयेच्या स्वर्गा व्हरणाची परब. दुसरे आमी आयज स्वतंत्रतायेचो दीस आमच्या देशाचो आमी समोरमता. तिसरे सुवातेर निती आनी शांतीक भेटयलेलो हो आयतार. आनी चवथे सुवातेर दामावाच्या मिसावाक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा. भाव भयणो, आमी जाणा ते भाशेन आमची दियोसेस आर्च डायसीस ऑफ गोवा आनी दामन, गोंय आनी दामावची आमची आर्च दियोसीस. आनी ह्या दामाव वाठारांत जायतो देवाचो वावर फुडें वेता. हो आमचे भाशेन घोडेक एक उंच डेवलप जालोलो गांव न्हय, पूण एक खेडो गांव कसो तो आसलो. आनी हांगा पिलारच्या पाद्रींनी आनी आमचे दियोसेसीच्या दुसऱ्या पाद्रींनी जायतो बरो वावर केलो ह्या गरीब दुर्बळ लोकांताय. आनी तातूंतलो एक पाद्री म्हणल्यार आमचो पिलारचो फादर जुसे मिनेसीस. जेन्ना पयलोच ताका वडिलांनी हांगा धामाव धाडलो तेन्ना थंय कांयच सुदारप नासलें. तो गेलो तेन्ना ताणें पळयलें की हे व्हड व्हड गिरेस्त मनीस हे ल्हान दुर्बळ मनशांक तांकां रिणां दिताले. आनी जेन्ना ह्या लोकांनी ती रिणां फारीक करूंक जाय नासली तेन्ना ते तांचे जमीन तांचे कडली घेताले. आनी हे भाशेन गिरेस्त आहा तो अदीक गिरेस्त जातालो आनी गरीब मनीस आहा तो आनी गरीब जायत वेतालो. थंय जायते आचार मानपी लोक आसले. आपल्याक दुयेंस जालां ते घोडेक देंवचारा कडल्यान जालां वो असले तांचे जायते आचार आसले. आनी जेन्ना तो लोकां कडेन उलयता तेन्ना तांकां कळटा की हे ती लोक निर्णारपणान करतात. तांकां शिकप थंय नासलें, इस्कॉलां थंय नासलीं. आनी ह्याच खातीर हो पाद्री थंय इस्कॉलां बांदूंक सुरू करता. खेड्या खेड्या गांवांनी इस्कॉलां बांदता. भुरग्यांक शाळेक आपयता, तांकां बूक दिता, तांकां न्हेसोण दिता, तांकां जेवण तो दिता.
आनी तांकां शिकोवंक शिक्षक थंय घालता, तांकां पगारूय फावो करता. आनी इतलो बरो वावर करून आयज जायतो हो लोक उदरगतीच्या मार्गार आपली पावलां घालता. आयज तांची आर्थीक परिस्थिती खूब वाडल्या. आयज घोडेक हो पाद्री आनी हांगा वावर केल्ले सगळो लोक घोडेक आपले तुस गीत गावन म्हणटात. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हज्या देवाक म्हजो आत्मो गायना करता. कित्याक म्हजे वरवीं हे ल्हानवीक चाकरा वरवीं देवान व्हड व्हड वस्तू हांगा केल्यो. आनी भाव भयणीनो, हेंच की आयचें तुस गीत आयज शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आयज मारिया आपलें तुस गीत आमकां गावन दाखयता. आनी आयज ही आमी परब करता ती आमकां कितें सांगता काय, जे भाशेन देवान हे मूळ पातकांतली आंकवार मारयेक वाटायली, तेच भाशेन ह्या कूड तिची तो कुसूंक दिनासतना तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेता. आंकवार मारिया देवाची चाकोन जावंक आपलो फुडाकार दिता म्हूण देव तिका स्वर्गार संवसाराची राणी करता. तिसरी सुवातेर ही देवाच्या पुताक आपलो कुसवो दिता, देवाच्या भुरग्याक आपल्या होड्ड्यांतल्या दुदान पुसता, ताका आपल्या हातांनी खेळयता, 30 आनी 3 वर्सां ताचो सांबाळ करता म्हूण देव आयज ही आंकवार मारयेक व्हडांतलो व्हड इनाम फावो करता. आयज ह्या मारयेच्या तुस गिताचेर आमी नियाळ करुया. मारिया तुस गीत गायता कित्याक देवान एक ल्हानवीक चाकोन्नीक देवाच्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. आपल्याक दिलोली जबाबदारी आपणे बेस बरे भाशेन केली म्हूण मारिया आयज हें तुस्त गीत आपलें गायता. दुसरे सुवातेर ह्या तुस्त गितान आमकां मेळटा, पोदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, खालत्यांक मनशांक उंच उबारता, भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतून धाडटा. मारिया देवाक आर्गां दिता कित्याक देवान आपल्या पुता वरवीं ह्या संवसारान नीत आनी शांती हाडली. आयज ह्या तुस गिताचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जोण एकल्याच्या तुस गिताचेर नियाळ करूंक गरज. हांव एक गोरकार कसो जबाबदारेन म्हजो वावर करता. हांव एक गोरकान कशी म्हजें कुटूंब, म्हज्या पोतीक, म्हज्या भुरग्यांक सांबाळटा. हांव एक भुरगो कसो म्हजो घरांतलो वावर बरे भाशेन करता. हांव म्हज्या वावराचे जाग्यार म्हाका दिल्ली जबाबदारी, म्हाका दिल्लो वावर बरे भाशेन करता. हांव एक शेजारी कसो रिती रोवेशीन वागोवन एक बरो शेजारी जाता. आनी हें करता तेन्ना हांव म्हजेंच तुस गीत गायता. कित्याक हांव म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हज्या तारका देवाक म्हजो आत्मो वाखणटा. कित्याक म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबान जायतें बरेंपण येता. म्हजे वरवीं हांव वावर करता ते सुवातेर जायती खुशालकाय, जायतो संतोश पसरता. म्हजे वरवीं म्हज्या शेजाऱ्याक बरेंपण वाडटा. हें जोण एकलो आमी म्हणूंक शकता काय? आयज एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक भुरगो कसो, एक तरणाटो कसो, वावराडी कसो हांवें हें तुस गीत गावंक जाता काय? म्हजे वरवीं देव जायतीं ओचोऱ्यां, जायतें बरेंपण, जायतीं नवलां विस्मितां करता काय? हांव देवाक म्हज्या जिवितांतल्यान वावरूंक आदार आनी सहकार फावो करता काय? आमकांच विचार करुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समरमता. आमी विचलल्या आमच्या प्रतिनिधीचेर आमी नियाळ करुया. घोडेक जाय तो आमचो पंच, आमचो सरपंच, आमचो MLA, आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचो प्रायम मिनिस्टर. आयज हांणी हें तुस गीत गावंक जाता काय? म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, देवा म्हज्या तारुकाक सोवे म्हजो आत्मो मुरगोटा. कित्याक म्हजे वरवीं आयज जायत्यो बऱ्यो वस्तू जातात, व्हड व्हड विस्मितां नवलां देव करता. हें आमच्या प्रतिनिधींनी म्हणोंक जाता काय? सरकार येयलो तेन्ना अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास म्हूण आमच्या दोळ्यांक पानां बांदलीं. आयज अच्छे दिन न्हय भाव भयणो, आयज सच्चे दिन आमचे मुखार आमी दिसून येतात. पेट्रोल कितली म्हारग जाल्या तें आमी जाणा. 50 रुपयाक जरी तर सरकार पेट्रोल घेता जाल्यार आनीक 50 रुपया लावन आयज तोच सरकार 100 रुपयाक आमकां ही पेट्रोल विकता.
जरी तर 10,000 जोडपी मनीस 3-4 हजाराची पेट्रोल घातलो जाल्यार कितें तो खातलो, कितें तो जेवतलो, कितें आपल्या भुरग्यांक दितलो, कोण भाशेन आपल्याच्या फॅमिलीचो तो सांबाळ करतलो. कोण गिरेस्त आसात तांणीच ही तुस्त गितां आमच्या देशांत गावपाची काय? गरीब लोक कसलीं गितां गायता कांयच? आयज गरीब लोक तुस्त गितां गावचो ना. म्हजे खातीर व्हड व्हड विस्मितां देव आनी आपलो सरकार करता अशें तो म्हणचो ना. पूण आयज तोच गरीब मनीस विलाप करतलो. आपले रोडण्याचे उल्हास देवाक सांगतलो. तर भाव भयणो, आयज आमचे हे प्रतिनिधी जे आसात तांणी घोडेक हे मारयेचें तुस गीत बदल्लां आनी तांची घोडेक उतरां जाल्यात. घालत्याक ते सदरा वयले शेवटितात, पदवेदाराक ऊंच वयर उबारतात, भुकेल्यांक रिकाम्या हातांनी परतून धाडटात आनी गिरेस्तांक बऱ्या देण्यांनी भरतात. आनी हेंच की जालोलें आमी पळयता. मारयेचें तुस गीत वेगळेंच आसलें. आयज आमचे जे प्रतिनिधी आसात तांचें तुस गीत वेगळेंच आसा आनी हाचे जबाबदार फकत ते प्रतिनिधी न्हय, फकत हांव आनीक तूं. कित्याक तांकां डायरेक्ट तिकेट मेळोंक ना थंय वचून बसूंक. तांकां विचून काडल्यात तुवें आनी हांवें. जरी तर आमच्या गरिबाचो हो हाल जाता जाल्यार तुजें आनी म्हजें बोट ह्या तांच्या हाल उपद्र्यांक आसा म्हूण वळखून घेवया. आमचे हात पिलाता भाशेन आमी धुवचे न्हय. आमची जबाबदारी आमी वळखून घेवया. आयज घोडेक तुवें विचून काडलेलो प्रतिनिधी तुका तुज्या कुटुंबाक पावता, पूण तो तुका एकल्याक लागून MLA वो सरपंच वो पंच वो CM जावंक ना. तो सगळ्याच्या बरेपणा खातीर ताका ही पदवी फावो जाल्या आनी अदीक करून गरीब आनी दुबळ्याचो ताका हुस्को आसूंक गरज. तर भाव भयणीनो, आयज हो आमी नियाळ करतना सगळो बोरवाचो सोडून दिवया काय? ना. आमी क्रिस्तांवां आनी आमकां बोरवाचो आसा आनी बोरवाशां जियेतलीं आमी मनशां. आनी हेंच करूंक आयचे पयले वाचप जुदिताचें आमकां उगडास करता. जेन्ना आसिरियेचो राजा नाबुकदनेस्सर इतली सगोड फौज घेवन जुदाचेर आक्रमण करता तेन्ना ही जुदीत ही एक ओस्तरी एकली जावन तांचेर आड झुजता, तांच्या कमांडराक ती जिवेशी मारता आनी इस्रायलाक सुटका फावो करता. आयज भाव भयणीनो, आमच्या देशांत आमच्या गांवांत बरेपण सुदारप जातलें जाल्यार एका मनशाची गरज आसा. ईच ड्रॉप मेक्स एन ओशन. एक तो ड्रॉप पडोन आख्खो ओशन, आख्खें समदीर तयार जाता. तर हांव एकलो कितें करतलो हें आमी चिंतचें न्हय. म्हज्यान एकमतीन वावर करून म्हजी जबाबदारी बरे भाशेन पाळून आयज जायतें सुदारप, बरेपण फावो करूंक जाता. आयज घोडेक हे प्रतिनिधी वावर करिनात म्हूण आमच्या गोंयांत एक मनीस वयर सरला. एक मनीस घोडेक आपलें पर्यावरण राखता, खंय इल्लिगल कितें जाता थंय आपलो ताळो उबारता. तांकां आमी सांगात दिवया. आमचे कडेन जाता तें आमी करूंक वावरुया. आनी निमाणे सुवातेर आयज स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समोरमता तेन्ना भाग्योन पावलू आमकां उगडास करतलो. सत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खोशो पाळी नाकात, तुमकां जाय तें करी नाकात. आनी जेन्ना आमी खरी स्वतंत्रताय कितें ती समजतल्या तेन्नाच ह्या संवसारांत समाजांत नीत आनी शांती पसरावंक आमी शकतले. एकलो म्हणटालो, जरी तर ह्या संवसारांत तुका शांती जाय जाल्यार तुज्या देशांत शांती आसूंक गरज. जरी तर ह्या देशांत तुका शांती जाय तुज्या राज्यांत शांती आसूंक गरज. जरी तर तुज्या राज्यांत शांती जाय तुज्या शेजाऱ्याक शांती आसूंक गरज. जरी तर तुज्या शेजाऱ्याक शांती जाय तुज्या कुटुंबांत शांती आसूंक गरज. आनी जरी तर तुका तुज्या कुटुंबांत शांती जाय जाल्यार तुजे भितर ही शांती तुजे भितर नीत आसूंक गरज. तर आमचे वरवीं जोण एकल्या वरवीं आख्ख्या संवसाराक ही शांती आनी नीत पसरतली. तर आयच्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक आमी मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया.
आयच्या मिसांत किरीत भाशेन आमी मागता मारिया कायतानी मिनेसीस कुडियोत्म्याची बरी भलायकी तिका मागता. तेच बरोबर आयज वाडदीस सोमरमतात मातिल्दा कोयलो फिगरेडो, लुइसा मारिया आब्रियो, कार्ल्टन डिकोस्टा, मार्क उजीर, निक्सन डिसोसा, नीतन डिसोसा, विन्संट मेरगुल्याव, सेल्विन पायस, असुमता फेर्नांडीस तांचेर देवान आपली भरपूर देणी ओतू म्हूण आमी मागुया. आनी ह्या वेळार आमची भावार्थाची स्वता उच्चारून आमी सगळीं म्हणुया. स्वत मानता देवाक, सर्व पोतवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. आंकवार मरिताय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्व पदवीदार देव बापाच्या ओसयाक बसला. तुवें तां जिव्या मेल्ल्याची मुनसुबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारेची कोरी भक्ती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयच्या आंकवार मारेच्या स्वर्गा व्हरण्याचे दोबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकटवलेल्या सगळ्या भावार्थांनी देवाचे पदवेचेर पातयोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्राच्या दिसा देशाचे नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकाच्या कुडीच्या गुडामपणांतली स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. निती आनी शांती पासत आख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूंक आनी केरीत भाशेन आमचे भारत देशांत गरिबांक, अस्तोऱ्यांक, भायरोलेल्यांक आनी सगळ्या गरजेक सांपडलेल्यांक नीत आनी शांती फावो केल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. दमान्याच्या मिसावा पासत दमान्याच्या मिसावांत वावुरतल्या पाद्रींक, ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बळ दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साचे विशया परमणे जिवंक जेजूक सदांच आमचे मोदें राव म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या दोयाळ बाबा, कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी दोळ्या दिश घालून ती आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बेटोनीक आमी गायन गावुया. C23 माल वर्तनाचो 35 आनी 8 C23 पेज 38. Amcha
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरें मोहिले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सुर्गेच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाचीक स्वर्गा वरणा दिसा ह्या तुज्या ओपूण देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासो तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलोले आमचे बुयेंतली ही देणी तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस आमच्या भावा भयणीचो वावर कोश्ट दूख संतोष उस्के आनी ओत्रेक तुका समोर पिता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बाबा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय तुका आमी दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबे समयार निती आंकवार मारेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोटाव. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणे संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घोटभर घोटुया. Jesu mego, Jesu cimasana, Jesu बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेसांक तुजे परसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार गाकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज्यवर्थी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शेळी आमकां कोरी स्वतंत्रताय हाडटा ती. ह्याच शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचें काळ. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावुया. D7 पान 50, D7 पेज 50. Vale, vale,
दिनमासनीचे आमी गायन गावुया. बापा तुका आर्गां दिता E3 570 आणि 7 E3 पेज 77. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा मोहिमेक पावलोले आंकवार मारेच्या मोहिमेवून पुताची कुडान रगत संतोषपुरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेचे भुरग्यांनी केल्ल्या प्रार्थनाचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडून आमच्या देशात नीत शांती आनी मोग नोंदू. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सगळे आमी बसूया. भाव भयणो, आतां आमी सेकंड कलेक्शन करतले. आमी जाणां पावस पडून बुट्टी येवन वाळपय उसगांव ह्या वाठारांत जायते नुकसाण जालां. तर हे जे सेकंड कलेक्शनाक दुडू येतले ते आमी ह्या लोकांक गरजेवताक व्हरून दितले. आयज आंकवार मारेच्या स्वर्गा वरणाची परब तशेंच भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस. आयच्या दोबाची परबे सुमार सगळ्याक तुमकां फेस्ताची आमी उनुनीत परबी दिता आनी माय मारये भाशेन सगळ्या गुणापणांतली मेकळी रावन स्वर्गा राज्यांत पावूंक आमी मागता. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या फुडाऱ्या पासत मागुया आनी देशांत शांती नीत बरेपण शिपडावंक मागुया. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालां 50,001 51,000. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 9,000 9,000. मिसां आयताराची 6:30 8 9:15 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आनी सांजे 5:30 वाजता तालिगांव विमेन ऑफ होप हांची थर्ड एनिवर्सरी ऑफ विडोज एसोसिएशन मिसा उपरांत वांगड्याक ल्हानशी कार्यावळ आसतली. आज कलेक्शन करता ते मिशन ऑफ दामान आनी दुसरे कलेक्शन सांगला ते भाशेन उसगांव वाळपय ह्या वाठारांतल्या भाव भयणी. ऑगस्टाचे 18 19 आनी 20 3 दीस आमी आत्मीक तयारी करतल्या आमच्या कोणसाचे परबेक. 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस. आपल्याक इतिहासां मीस भेटोवंक सोदता जाल्यार तांणी ऑफिसांत येवन नांवां दिवची. मांडावळ करून 18 तारखेर SSVP, 19 तारखेर प्रेयर ग्रूप, 20 तारखेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर. उपकार करून सगळ्यांनी आत्मीक तयारेन वांटो घेवचो. ह्या 3 दिसांनी आमची जी आत्मीक तयारी आमी करतल्या ह्या मिसा बुलेटिनांत तेर्सां तुमी वांटो घेवंक आमची सगळ्याची विनंती. 18, 19 आनी 20 तारखेर. ऑगस्टाचे 21 तारखेर कोणसाची परब. मिसा सकाळी 6:30 वाजता कॅटेकिस्ट करतली. 8 वाजता पॅरिशूट. कोणसाचेर आशिर्वाद घालूंक आमी 9:15 वाजता भायर सरतल्या. उपरांत 10 वाजता परबेचे मीस. मांडावळ करून PPC. पयले आनी दुसरे मिसाक इतेसांव दिवंक जाता. फेस्ताचे मीस परब करतल्या पासत ते आमी भेटयतात.
ख्रिस्माच्या तशेंच पयल्या कुमन्याच्या भुरग्यांक दोतोन सुरू केल्यात आनी आतां आमी कोणूच भुरग्यांक एडमिशन दिवचें ना. आवय बापायक इकुर्चेन सोमात करूंक आमी थारयल्या. डेट आनी टायम आमी तुमकां कळीत करतलो. आगोस्ताचे 25 तारखेर बुधवार पेरपेत सुकोर सायबिणीची नोवेना आमी सुरू करता. 5:30 वाजता तेर्स आनी उपरांत मीस. बुधवारा दीस आगोस्ताचे 25 तारखेर. आगोस्ताचे 30 तारखेर मोन सायबिणीची नोवेनाची सुरवात आमी करता. नोवेनाच्या मिसाक तुमच्यांनी इतेसांवा ऑफिसांत येवन दिवची. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून 6:30 वाजता दुर्गावाडी, 8 वाजता कार्दोस वाडो, 9:15 इंग्लिशींतल्यान मीस आनी 5:30 वाजता सांचे पोसरे पाठ. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी मान बागुया आनी दोर मागड्या फाटल्यान आमचो सबाब जावं दी. आमेन. आमच्या मोदीचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकवटावन आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात. संवसारांत नीत आनी शांती विस्तारूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाचे आमी गायन गावुया. नोमान नोमान मारिये, T 30 आणि 7 5 219, T 37 पेज 219.